आपूण रुता करूंक प्रेरण मोगाच्या न्हू व्हड बासान आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचो उगडास काडून संतोसान तो आचरण करूंक ह्या वेदी बोवारी एकठांय जाल्या मनशापूत जावन आमचे सोडवणे खातीर ह्या संवसारी तो येताना एक सादे बाळ जावन गोरवांच्या कावणेर तो जल्मालो 2000 वर्सां पयले जेजू जल्मोंक खंयसरी जागो नासलो तो मनशा काळजा सोदून आयलो आज आमी परत ताच्या जल्माचो उगडास काडटना सोम्याचे पाटलावदार जावन आसची आमी ताका आमच्या कुटुंबान वाड्यान फिरगजेन समाजेन आमच्या शेजारा जल्मोंक जागो करून दिवंक जाय जेजूच्या जल्माचे महान घडीत संभ्रमतना आमचे मदे आसचे नासमाधान द्वेष मोसोर हगे दुस्मानकाय राग सांडून मनशापणान जिवंक आदार मागून हे बलिदान भेटोवंक फुडें करया सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तूं म्हजो पुतू आज हांवें तुका जल्म दिला सर्वेस्परा सगळें आमी सगळी आनंद भरीत जावया कित्याक आमचो सडवणदार ह्या संवसारांत जल्माला आज सरकार तावन खरी शांती आमकां दिवल्या ही जावन आसात आयच्या ह्या गिताची उतरां ही आमची करून घेवया आनी आमी मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग
आणि पवित्रत्व संयुक्त तुमचे सभे आसू. तुमचे सवे आसो. मोघाळ बाबा बहिणीला देव मुनीसला आणि हे देव मुनीसले प्रत्येक घडीत आम्ही आचरण करूंक हांगासर जमो जाल्या. आमच्या प्रायेक लागून आम्ही सदारपटी ह्या देव तेंपलांत येवन हे क्रिस्मसाचें फेस्त आमच्या प्रायेच्या वर्सांत इतले आमी खंडीत हांगासर संभ्रम केला. हे पटीचें फेस्त इल्लेशे वेगळी रीत. आमच्या तोंडार मास्क आयल्यात, आसो दिवंक आमकां असल्या रिती कोणाक दिसनात. तशेंच आमकां हात मेळोवंक जायना. आमी हरशे हात मेळोवन घी या गाल लागून घी या थोडे फाटी सोयेच्या बळान फ्रेंडशिपाच्या बळान एकामेकाक रंगून धरून आमी सुभाशय पाटी घालां. पूण ह्या हर एकांती आमकां हे पटी अंतर म्हणलो आयला. पूण देवान अंतर करूंक ना. देव सकला आयला, मनशा संगाता एक जाला, मनशा मध्ये रावला. आमचे थंय आसो, आमच्या स्वभावांत आसो, आमच्या चिंतनांनी आसो, आमच्या दिसपट्ट्या रावंतीन कामांत आमी एकामेकांक दाखोवचो तो अंतर पयस करून मोगाचो संबंद उरता करच्या देव आमचे संगत आसा. तर त्या जेजूक आमी आज नव्यान आमचे ते स्वीकार करया. त्या जेजूची बेसाव आमी मागया आनी त्या जेजूचो अनुभव आमी जोडया. आयचे फेस्ताचे दीस हांगा जमा जाल्ल्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सर्व त्या सभा खातीर फिरजेंत मुर्तोम आनी हेर रितींनी स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच आमच्या पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमच्या प्रायवंतां खातीर तांकां नियमांक लागून मिसाक येवंक साथ दिव जावंक ना. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर ल्हान भुरगीं आसा तांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक साथ दिव जावंक ना. तांचे खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. तर तांचो हर एक दिवस आमी उडास काडया आनी ह्या बलिदाना मुखांतर आमी देवा बापाक समर्पण दिवया. देवान आपल्या पुता मुखांतर सर्ग उक्तो केला. त्या सर्गाक आमी सोडून मेजाक आमची भावार्थाची मेटां आमी काडया. सदारपटी आमच्या संस्कृतकायक लागून, आमच्या पथकांक लागून, आमच्या संवणेक लागून, आमच्या कश्टा गांवटीक निराशपणाक लागून आमी देवातान पयस गेल्ले आसा, पयल्यातान पयस गेल्ले आसा. कोणूच आमचो मोग करची नात, आमकां वाट दाखोवची नात म्हणली चिंतनां आमकां दुसुल्लीं आसात. थोडे फावटी आमकां आमची खंत बेजार हेरां कडेन सांगूंक लज दिसता आनी आमी गुठान दवरलेल्या वेळार आमी आमचे त्या चिंता कोणी आमकां पावना. देवानी आमचो हात सोडला. आयचे फेस्त आमकां भावार्थ आमचो सोडयता. देवान हात सोडूना. देव आमचे थंयच एक जाला, इम्मॅन्युएल जाला. तर आमी ताचे विरोध आदारलेली स पथकां, आमच्या पहिल्या विरोध आदारलेली स पथकां उडासा काडया. आमी सांगता बक्षांनी मागून म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तनांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो बगेवन सदांच संकवाड मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
ओडोलू मुसारलेले ते सभा खातीर आमच्या सर्व युक्तीक ते सभा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्यास पुता काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गुरवांच्या गोठ्यांत तो ओंकार मायेचे अस्कत बाळोक जालो. तरी तस्सो तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संसाराचो धनी म्हूण आमी तेर भावार्थान सतमानता. देखून एक दीस सरकार ताच्या सांगता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बघून आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र रत्नाच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखांत चलतयल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवण्याच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियनाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें जू, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर झणझणतलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां फुलपण वेतेली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्धिनार, पुतवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां आनी नितेंकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उद्गार. संकल्पमाला तारू संकल्पमाला तारू Happy with me,
तुम्ही म्हण सगळी करता सगळ्या संसाराची तुम्ही फलंगाच्या नीतीन तू झडती करतो हा समका जन्माला तारू तो स्त्री सोमी हा समका जन्माला तारू तो स्त्री सोमी. साम पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. सोर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणांकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सोर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड कर दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसू मुखाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या दिसांनी अगुस्त चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संसाराचे जनागणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयिल्लें जनागणन क्विरीन सिरियस अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सुमेस्ता आपले नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाझरेत शहरांतून जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहरात बेतलेहमाक आपले नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नी मोरी ताचे संगाता गेली. तो वळू ती भरलेली गर्भीन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिने फळयांनी गुटलावन एक खवणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळूंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करन आसले. तो
जवळ एकासाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळयात, सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगारी तुमकां एक तारोक जल्मला, तस्सू क्रिस्त सुमी. आनी तो तुमकां एक गुर्तू फळी आनी गुटलावन कामणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकसणे देवदूतां सांगता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे बोतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, फेस्ताचो संभ्रम आचरण करच्या ह्या वर्त्या दिसा देवाचे मुतर आमकां कितें सांगता तोडो आमी मोठ्यान नियाळ करया. क्रिसमस फेस्त आमी आचरण करून 12 वर्सां जावन आयल्या आनी हांवें प्रस्तावनान सांगलें ह्या पोटीचे फेस्त इल्ले वेगळे रितीन म्हणून. मनशा मध्ये अंतर आयला, मनशा मध्ये बंदड म्हणले बरी बगला, पूण तो अंतर काडूंक आयला, तो बंदड पयस करूंक आयला. एका स्टुडंटान आपल्या क्रिस्तांव गुरू कडेन दोतोन शिकोवच्या एका गुरू कडेन क्रिस्तांव गुरू कडेन सवाल विचारले. आमी सगळी क्रिस्तांव सांगता देव क्रिस्तांव जल्मांत क्रिस्तांव धर्मांत जल्मालो, पूण म्हाका भोगता देव बाकीच्या धर्मांत ही दिश्टीक पडला न्ही. आमी तशेंच चिंचे सूख न्ही. आनी ओ गुरू म्हणटा ना, ते सूख न्ही. देव खंयच्या धर्मांत ही दिश्टीक पडोवंक ना. देव जेजूतय मात्र दिश्टीक पडला. देव खंयच्या धर्मांत ही दिश्टीक पडोवंक ना. देव जेजूत ह्या संवसारी आयला. God has revealed himself in Jesus. ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ताणें धाडला. देवान ताच्या एकल्याच पुता मुखांतर ताचो मोग, ताची शांती, ताचें बरेंपण आनी ताणें मनशाक वांटूंक चिंतलें तें सगळें योजन ताच्या पुता मुखांतर जारी केलां. देवान केदाळ योजन घाल्लें जायत. मनशांक शांती दिवची, मनशांक बरें करचें, मनशांक मोग दिवचो, मनशांक आपणाची वळख दिवची, ताणें केदाळ योजन घाल्लें जायत. जेजू येताना आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत आमी 3ऱ्या अध्यायांत आयकत आहों, देवान संवसार रचून आदाम आनी हेवेन पाताक आदान त्या भुमी वांयकुणांतले भायर पडुल्ले तक्षण देवान तें योजन केलां. हांवें मनशाक रचलें, मनशान म्हजें सांगाता जियें जाय म्हणून, मनशान म्हजो संतोश अनुभव करी जाय म्हणून, मनशान शांती अनुभव करी म्हणून. पूण पाताक आदान तो म्हज्या दिश्टीक भायर गेला, पूण परतून ताका भितर हाडूंक जाय. ताका परत हांवें भितर हाडूंक जाय. आनी देव ताणें योजन घाल्लें, तें योजन जारी जावच्याक लागता. देव वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या मनशांक विंचता. आमी कशें समजोवचें? परच्या दिसा इलेक्शन जालें.
आनी इलेक्शन जाल्ल्या वेळार मस्त जाणांक आमकां बगलें आसा आमी एका रितीच्या कश्टांनी आसा बंदडेंत आसा समस्यांत आसा आमकां कोणी पावना खंयची पार्टी आयल्यार एक कांय आमकां बरें पळोवंक जायना कोणी एक बरो मुखेली येत गी आमच्या गांवाक कोणी आमकां इल्लें सोडोवचो आमकां इल्लें धैर्य दिवचो आमकां इल्लें वाट दाखोवचो आमकां उजवाड दिवचो सरकारान आसा केल्ली ती योजना आमकां भावीत करचो एक मनीस आमकां मेळात गी न्ही गी आमचें चिंताप कितें म्हणटात सारकें न्ही आमच्या हर एकल्यांचें चिंताप कोणे म्हणी आमकां येवन पावोवंक जाय 2000 वर्सां पयलीं या लोकांक गुलामपणांत जियोवन लोकांक दुसऱ्या रायांच्या हाताखाल जियोवन इतले उपदेश आनी कश्ट भोगले एक राय आमचो जल्माल्लो जाल्यार आमच्या देवान सांगलां खंय प्रवाद्या मुखांत्र मालगड्यांत हांव तोंडाक वेता तें कशें खोबऱ्यो येतात पळय खोबऱ्यो सांगता थोडे फावटी आमी खोबऱ्योय उलयता आनी आमी भुरग्यांक दोतोन शिकयतना थोड्यो काणयो शिकयतना पवित्र पुस्तकाच्यो काणयोय सांगता आमच्या भुरग्यांक त्यो सांगता आनी भुरगीं तांच्या भुरग्यांक सांगतात सांगो ना जालें तर जालें जाल्यार त्या आवय बापायनी काणयो तांकां आयकोनात म्हण जालें हांव चिंता मंजेश्वरान सक्त्यांनी आयकल्यात आनी सक्त्यांनी सांगल्यात भुरग्यांक देखून तें खंय आयकनात आनी मात्र भुरग्यांक आमी भुरग्यांक तें जनांगाक दिल्ले बरी ओ लोक म्हणटा देवान सुरवेळ जावन सांगलां खंय अब्राहमाक ती बसवणी केल्या खंय मोइजे मुखान ती बसवणी केल्या खंय ताचे उपरांत प्रवाद्या मुखान ती बसवणी केल्या खंय केदाळा राय जल्मात आमकां एक आमी कश्ट उंच आसा तांकां हेरोद राय आसलो जाल्यार हेरोद राय न्हय पवित्र पुस्तक सांगता उपाराय हेरोद इल्लो बुद्धवंत आनी आमकां पवित्र पुस्तकान आनी एका कडेन आयकूंक मेळटा हेरोद खोलो म्हणून आनी तो जेजूच्या जल्माच्या वेळार आसलो हेरोद आनी उपरांत आसलो जेजूक मरणाच्या वेळार पिलाता सांगात आत मेळिल्लो हेरोद ते वेगळे पूण कोणी जावं दी हेरोद खोलो म्हणून सांगना म्हळ्यार अर्थ कितें गी म्हळ्यार हेरोद राय कळिताले हांवें वचून रोमाच्या रायां कडेन झगडें केलें जाल्यार हांव चल वता देखून ताचे कडेन फ्रेंडशीप केलें जाल्यार हांवें बरें करून जीव घेत फ्रेंडशीप करचें म्हळ्यार कितें ताणें विचारलें पुरो हांव दितां आज म्हाका इतलें तूं जागो दी म्हणो इतले म्हाका पयशे आन्न दी म्हणे इतले टॅक्स आन्न दी म्हणे इतल्या लोकांक आमच्या सैनाक धाड म्हूण सांगलें हांव सक्कड करतां कित्याक ताणें म्हजे कडेन कांय झगडोवंक नजो म्हाका बरें करून दवरचें सदांच आमचो स्वभाव असो तुगी आमी मस्त बरें कॉम्प्रोमायज म्हणलें आसा आमचे कडेन कॉम्प्रोमायज करता एक बरो व्यक्ती जायजे हे जे म्हण आशा आसा जाल्यार आमचे भितरले सबार पेटी आमी कॉम्प्रोमायज करता सतान कॉम्प्रोमायज करता नितींत कॉम्प्रोमायज करता समाधान दिवच्यान कॉम्प्रोमायज करता म्हळ्यार आमी सोड धड न्ही इल्लेशें आमी कितें म्हणटा धैर्यान उसारून मुखार वचना आनी असल्या वेळार कितें करता गे म्हळ्यार आमच्या हक्कां खातीर झुजचें कोणी ना आमकां केदाळा सुडवंदार मेळात केदाळा सुडवंदार मेळात आमकां आमच्या वार्डाक केदाळा बरो मेंबर मेळात आमच्या पंचायतीक केदाळा बरो प्रेसिडेंट मेळात आमच्या देशाक आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी केदाळा एक बरो MLA मेळात एक MP मेळात आमची कांय चिंत ना मस्त वेगळी नात पयलींच्या त्या काळाच्या लोकांच्या की इल्ली वेवस्था राजकीय वेवस्था मात्र वेगळी तांची आनी आमची चिंता सदां एकाच रितीन ताळ पडचे तसली एक व्यक्ती आमकां मेळात की सुटका दिवचो आमकां धैर्य दिवचो आमकां बऱ्यो वाटो दाखोवचो आमचे इल्ले कश्ट आडू करचे म्हज्या घराक पाखें ना एक पाखें मेळ्ळा सारकें करचो आमकां वाटो ना एक वाटो येवचे बरी करचो
करंट आमकां ना एक करंट मेळचे बरी करचो आमचें रेशन कार्ड जावंक ना आमकां एक रेशन कार्ड मेळचे बरी जावचो आमचें रेकॉर्ड जावंक ना आमकां एक रेकॉर्ड जावचे बरी करचो आमी 2000 वर्सां पयलीं गेल्यां जाल्यार लोकांची इंच बगना आमकां आसरो ना आमकां एक आसरो मेळात आमी इल्लें खंय थंय हांगा कुलीचें काम करून घडोवन हाडिल्लें तेंय आमी तिरवो म्हूण बांदूंक वचा जाय आनी असल्या संदर्भार देवाचो पूत ह्या संवसार येता आनी देवाचो पूत ह्या संवसार येता एक ल्हान मनीस जावन येता ल्हान बाळ एक मनीसच जावन येता तो दुसरें रूप घेवन येना दुसरें रूप घेवन तो आयलो जाल्यार खंडीत ताका स्विकार करता मनशा बाळ जावन येवनच स्विकार करूंक ना कारण कितें म्हळ्यार व्हडलो मनशान मात्र न्ही सल्वयत हेरांक गटमुट आसल्या व्यक्तीन बळादीक आसल्या व्यक्तीन मात्र हेरांक सल्वयत ल्हान साद्या व्यक्तीन काले सल्वोंक जाता गोरवांच्या खावणेर जल्मल्ल्या एका बाळान कशें राय जावचें देखून ह्या रायाची वळख मेळ्ळी कोणाक केवळ अस्कत्यांक मात्र गवळ्यांक वाटेन येतल्या साद्या लोकांक आनी मुरयेक ती बरी खबर आयकल्ले मुरयेक साद्या लोकांक मात्र हो जेजू एक राय एक विशेष व्यक्ती म्हणलें एक भवार्थाचे भोगाप तांचे ते आयलें भवार्थाचे एक चिंता तांचे ते आयलें एक ल्हानशें आलोचन तांचे भितर रिगोवंक सुरू जाली आमी राखून रावल्लो हांगासर बाळ आसा सांगिल्लें प्रवादांनी गोरवांच्या खावणेर तो जल्माता तो हेर राया भाशेन न्हय तो गोरवांच्या खावणेर आसा कित्याक म्हळ्यार गोरवांच्या खावणेर आसले ती ताच्या देवाक वळखातात रायाक वळखातात मनजाती म्हाका वळखता ताच्या दुनियाक वळखतले पूण इस्रायल परजा म्हाका वळखोवची ना प्रवाद्या मुखांत्र इजाया प्रवाद्या मुखांत्र देव सांगता आमी इल्लेशे वयर येताना आमकां वळख इल्ली उणी जाता अंतर इल्ले सरतात हे पटी आमकां ह्या पिढे नंतर हाडल्या जाल्यार ह्या व्हायरसा नंतर हाडल्या जाल्यार नांतर जाल्यार इल्लेशे आमचे कडेन सादारण अंत एक अंतस्त येता म्हणटा आसतना शिकाप आयले म्हणटाना ना जाल्लीशी आस्त जाली म्हणटाना इल्लेशे अंतर आमचे मदें येता तो अंतर उणें करूंक आयला म्हाका थोडे बरी सवालां तुसची आसा तशें इल्लेशें पळयत पुस्तकांत कितें उतरां सांगून शर्मावन सांगलें जाल्यार आमकां आयकून आयकून कांय नटवचें ना थोडीं सवालां अशीं बसची म्हाका देवान चड सकत दिल्यार हांव कितें आज करूंक सकान चक्कड सकत दिल्या म्हाका म्हण चिंत्या म्हाका दिल्या देवान एक चक्कड सकत दिल्या कालें करूंक सकान हांव हेरांचे कश्ट हाळू करूंक सकान न्ही हांव म्हजे कडेन सकत आसा म्हणून प्रदर्शन करूंक सकान भविष्या आमी खंडीत प्रदर्शन करूंक शकता हांगासर आसचो ताफावत एक मनीस बाळ देव बाळ जाला सर्व सत्यवंत ताचे सकत प्रदर्शन करना तो मनशा सांगत आसता जियेता मनशा एक जाता मनशाच्या कश्टांत जियेता गोरवांच्या खावणेर तो न्हिदता ताका शेणाची गान बरी एक ताचो लोक तें परिसरांत आसा देखून ही ताका उडली म्हूण दिसना थोड्यांक घर आसलें जावंक पुरो थोड्यांक ल्हान झोपडी आसली जावंक पुरो तें देगेन मेळ्ळें उदक वळटालें जावंक पुरो मूस झाडारी सकड आसलें जावंक पुरो देखून हाका हें कांय सकड पयसलें म्हूण दिसना एका रावळेरा जल्माचें बगोवंक वचना हांव तांचें सांगत आसता त्या गतींत जियेता सर्व सत्यवंत त्या गतींत जियो दुसरें आनी एक सवाल आमकां सकड सकत दिल्ली जाल्यार आमकां मुखार मेळटल्या व्यक्तींची चिंतना वाचूंक येतात खंडीत देवान सकड सकत दिल्या म्हणटाना ती सकत आयली दुसऱ्याची चिंतना आमकां वाचूंक येतात आमकां मेळ्ळ्या व्यक्ती विशयान चिंतना येताना कशी आमी चिंता हो म्हजे विशयान काले चिंता हो म्हजे विशयान अशें अशें चिंता हाका सोडूंक नजो हाका शिकयचें भूत न्ही गी आमची चिंतना
वो म्हजे अशें बरें चिंता जायत म्हजो पाटलाव कर बरें चिंत नाही तर जाल्यार तुका म्हजी सकत दाखयता वो खवणेर जल्माल्लो बाग सगळ्यांच्या मोतीची चिंतना वाचूंक कुसकसो आणि सकड चिंतना ताका कळीत आसूं न्ही ताचे सरशीन आयिल्ले ताका इन्कार करतात तिरस्कार करतात वायट उलयतात ताचे विशयात बरें उलयनात म्हूण कळीत आसूं न्ही तो ताची बेसांवां वांटूनच आसा तो मनशां थंय एक जाला आमी इल्ले वेगळ्या रितीन चिंतूंक सुरू करीचे आमी आसा तशें चिंतल्यार जायना आनी त्या वेळा मात्र सर्व सत्यवंतांची आमकां इल्लीशी अणभोग जावंक गेल्ले भावार्थाचे किरण आमचे ते येवंक पुरो ही धर्ण हांवें आनी तुवें जियोवची ही धर्ण ह्या धरणीचेर ताणें पांय दवरला मॅट दवरला ही धर्ण एक पवित्र धर्ण म्हाका आनी तुका ताचो अणभोग जावंक ना देव ह्या संवसाराचेर ह्या धरणीचेर देवान मॅट दवरला ते बोगलांगी देखून हांवें म्हणचे इल्ले वेगळे चिंतया हे फेस्ताचे आचरण आमच्या कुटुंबांत नवे सांवाडूं दी वेगळें जावं दी नवें चिंतापण काडूं दी येदोळ वारेक जगडून राग दवरून जियेल्ले पावानाय समाधान वगडावन जियेल्ले पावानाय इरार करून जियेल्ले पावानाय तशेंच जियेचे पुरपुरोन कोणाकी बदलूंक जावंक ना राग दाखोवन बदलूंक जावंक ना मसोर दवरून आमकां कोणाकी बदलूंक जावंक ना हांवें आमची वाट बदलूंक जाय हांवें म्हजी वाट बदली जाय तेन्ना मात्र म्हज्या कुटुंबांत नवें सांग नवें चिंता नवी शांती नवो मोग येता हांव राग दवरूनच बदलिता बदलूंक जायना देवाच्या मुतार आमच्या काळजाक थोड्या मापान खंडीत लागला ते खंडीत लागतले ते उजो पेटयता आमच्या काळजांत एम्मावसाच्या वाटेर ताणें उजो पेटयल्लो तांच्या काळजांत आमच्या काळजांत तो उजो पेटयता आमी वेगळें चिंतूंक आस्तान प्रयत्न करया आनी ताका आमच्या कुटुंबाक स्वागत करया आनी थोड्या वेळान आमी भावार्थाची उसारणी करता आसतना तो ओंकार मरेचे उदारी गर्भी समावलो आनी आमचे मदें जियेलो म्हूण म्हणटाना आमी दिबी मोडया आनी तो मान आमकां भोगून दी सोम्या तुका हांव मान करता सोम्या तुका हांव अर्घा दिता सोम्या तुजें नांव वाखणटा उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सतगरा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक तुगे एकल्यास पुताक आमच्या सोम्याक आमी दिबी मोडया रावा आमी दिबी मोडया मौनपणी मागया उबी रावया तो गर्भी समावलो ओंकार मेता जन्मालो तांच पिल्याक ताणें कस सोंसले देव आमचो बाप आनी ताच्या पुताक ताणें आमचे थंय धाडला देवान सर्गीचो वैभव देवा पुतान सर्गीचो वैभव त्याग करून मनशां थंय एक जाला मनशांची दुखां पुसून काडच्याक कश्ट हाळू करच्याक तर आतां आमचे कश्ट बेजाराय दूख अनवरां ह्या मागण्या मुखांतर आमी बापाक समर्पण दिवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणी आयक बापा पयस सभेन वावर पेटोवच्या पापा फ्रांसीस सर गवली
याजक आनी धार्मिकांनी कठीण जाय नासता मनुष्यपणाची मौल्या उखलून धरूंक तांचे मुखांत तुजो मोग अनुभव करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. समाजाच्या आणि राजकीय मुखेल्यांनी वैयक्तीक बरेपण बेगीन दवरून सेवेच्या स्पिरितान बरोवन लोकांची सेवा करून अभिवृद्धीचे समाज बंद हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेस्त प्रायस्त आनी कश्टचल्यांक बुजोवन आनी कुमकेचो हात दिवन तांचे ते मोवाल जावन उदारपणाची सेवा दिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबात एकामेकाक दुबाव आसचे कडेन जेजूच्या जननाचे फेस्त संबंध नव्यान रुपीत करूंक एकामेकांतय पतीणेचे जावंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या बलिदानांत वांटेली जावचे आमी पेल्यांतय आसचे उणेपण वळखून वरपण देगेन दवरून कलतेपणाचो शेगून कृता करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. मिसांव गांवांनी वावर करतल्यांचेर तुजी बेसां मावत चलया चलयांनी तुज्या उल्याक कान दिवन तुजे आपोवणे स्विकार करूंक आनी तुज्या शेतांत वावरूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या संध्यांक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर एकामेकाक हात दिवन पिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक कृपा दी परगांवांत वावुरच्या सर भाव भयणी तांच्या एकसुरपणाक तूं तांकां सांगात दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सर युवजनांनी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक वडिलांक गौरव दिवंक आनी बरो फुडार रुपीत करून समाजेन एक आदर्श व्यक्ती जावन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना पिढे वरवीं आर्थिक संकश्टाक संपडलेल्या तुका समर्पित हांव. जिणेच्या हर एक घडये तुजेर भरवसो दवरूंक आनी धैर्यसाणेन आसता फुडें सरूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगशेन सेवा दिवच्या दोगी याजकांक धार्मीक भाव भयणींक तुका समर्पित हांव. तांच्या अभ्यासान तिरासन सांबाळून क्रिस्ताची खरी वळख तांच्या लोकांक दिवंक आनी तुजे उतार उर्बेन प्रगट करूंक धैर्य लाभय तांच्या एकसुरपणांत तूं तांकां सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ലോകരക്ഷകന്റെ ആഗമന സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അനുഭവപ്പെടുവാനും നമ്മളിലൂടെ സന്ദേശം ഫലവത്താകുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व खासगी सेवा खातीर आमी मागया. आमकां हर एकल्याक भावार्थाचें देणें मेळच्याक आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी ह्या विश्वासपणाच्या भावार्थाचें देणें आमकां कुटुंबां सांबाळच्याक सक्रामेंतांनी देवाचे उतार वाचच्या मुखांत तेर्साच्या मागण्या मुखांत सडीत आनी सडीत भावार्थाची सकत वाडोवच्याक गरजेचें प्रेरण लाभून दी म्हूण आमी मागया. परगांव दवरतले आमच्या भाव भयणी तांचे एकसुरपणान सांगात कामान आसतना जिवनची जोडी आमची भाव भयणी परगांवांनी आसात तांकां बरीं कामां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या गांवांत ती कामान आसतना कश्टांची आसात दिसपतो वावर मेळनासतना आसची आसात रिणाचे वाजे वाहून कश्टांची आसात. हे सर्व कश्टांक मार आमी तुमकां समर्पण दिवया. मेरी डिसोजा आमची भयण ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसा. तेरेजा डिसोजा आमची भयण आस्पत्रेंत आसा. मेल्विन डिसोजा आमचो भाव आस्पत्रेंत आसा. बेन्ना क्रास्ता आमचो भाव आस्पत्रेंत आसा. धीन साबार पिडेस्तां आमच्या घरांनी कश्टांत आसात. ग्रेगरी डिसोजा निर्मला डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबाक ती आस्पत्रेंत आसात. कोरोना पिडेक लागून कश्टांत आसा तांकां बरी आमकां ह्या सर पिडेस्तां बरी भलायकी मेळच्याक आमी मागया. आमच्या युवा जनांक परत आमी सुमते समर्पण दिवया. बरो फुडार तांकां लाभच्याक सदां युवा जनांक प्राय जावन येताना बऱ्यो सैवीक मेळनात बऱ्यो सैवीक लाभच्याक आमी मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबांत देवाच्या आपोवण्याक युवा जनांनी
उदार मनान पाळो दिवच्या मिसावांच्या उडबेन भरच्याक तांच्या खातीर आमी मागया. ब्रदर रिक्सन सेमिनारीन ते शिकप जोडून आसा ताणें भावार्थान तिरासनान वाडच्याक एक बरो याजक जावचें सकत प्रेरण ताका मेळच्याक आमी मागया. तशेंच आमी दोगी याजक आनी हांगासर वावर दिता आसतना युवा जनांक मिसावां तें प्रेरण दिवचें तसलें म्हणटा तसलें एक जिणे मुखांतर त्यागाचे जिणे मुखांतर वाडच्याक गरज अशी सद्कृपेचे आशिर्वाद मागया. आयच्या दिसा आमकां मेळूंक आयिल्ल्यां खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तांकां हर एकल्यान तांच्या कुटुंबांनी सुमेस आशिर्वाद जेजू बाळकाचो संतोश तांकां फावो जावं दी म्हूण मागया. दयाळ बापा ही थोडी मागणी आमी उसारल्यान सदार मागणी आमच्या काळजांनी आसात उतरेक आसात ते तुका आमी समर्पण दिता. तुज्या पुताच्या नांवान कितेंय मागल्यार तें तूं दिताय म्हणे तुज्या पुता जेजूनच आमकां कळीत केलां. आमी ताच्या नांवान मागोवंक धैर्य घेता आनी आमची मागणी तुका समर्पिता. आमचो भावार्थ तूं चडय आमकां पवित्रत्म्याच्या धेन्यांनी भरू आनी आमी तुका तुज्या पुताची साक्षी जावन जिवंक आमकां कृपा लाभय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Violani
म्हज्या भावा भगिनो आमी भेटोवचें वर्गां बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता बसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नेके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. पृथ्वीच्या बापा तुजो पूत मनीस आमच्या मनशा सैम तुका एकवटले ओ अजा पंत गोटो संभ्रमंकू जी बेठवणी ये प्रकाश भरीत राती आम्ही तुका करता ती तुका मानव म्हणून आणि तिच्या वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हणून आमी मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वंतरी जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या बरवी आम्ही तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवा कळकून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या चड दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. आता या पवित्र बलिदानाच्या वांट्यांत आम्ही ब्रह्मोक वांट्यांत भाग घेताना आमची काळजां मनां संपूर्ण मापान आमी ह्या वांट्यांत समर्पण दिवया आनी हांगासर जावचे ते बदलावण वळुंडा आनी वायन जेजूची कोड रागा जाताना आमच्या कुटुंबांनी कश्ट समाधान कष्ट बेजाराय दूख बदलून समाधान शांती येऊन दी म्हणून आम्ही मागया. वसवल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुझे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुझे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा बसत पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा बसत आनी धर्मदूतांनी परगडतलो तस्सू खरो भावार्थ सांबाळटले आनी शिकयतल्या बसून आमच्या कुटुंबाच्या संध्यां खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा साकारणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझी वेदी भोवतणी एकठांय झालेल्या आम्हा समेस तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखून वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा
तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारान आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक हें आमी तुका भेटयता आख्खे पवित्र सभेचे एकवटान आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच भगवंत ओंकार मरयेन आपल्या ओंकारपण सांबाळून संसाराच्या सद्वंदाराक जल्म दिलो ती पवित्र रात आमी संभ्रमता आनी ते मरयेक त्याच राती त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच ओंकार मायेक आमी भक्तीन वंदिता तेचपरी तिचे पतीक बागेवन जुजे तशेंच बागेन पेत्रू आनी पाऊल आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थोमास जाकोब फिलीप बर्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी थाद्देव लीन क्रेत क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेलिस प्रियान लॉरेस क्रिस्तोदान जुआंव आनी पाऊल कॉस्म आनी धाम्याव आनी ह्या तुज्या धर्म आनी रक्त साक्षान आनी सुमेस्त तुज्या बागेवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुझ्या मन्याऱ्यांच्या आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे या जिवितांत तुझी सुवस्थकाय आमकां दी ससनाच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे सर्वेस्परा या ध्यानांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी हुंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदीदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो ताणें हुंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवण तसं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पथकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारो उरतलें हे म्हज्या उडासाक करात भवार्थसो घट पर घटोया आम्ही तुझ्या मनियार आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुने जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुन्हा जिवानपणाचो आणि सरकार सजण्याचो भक्तीपणे उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या ध्यानांत महिमेवंत देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली ओ जिवीत असो उडो ही सगुणेची काल्च अंचर तूं प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नीतिवंत साकरा आबेलाची देणी भावार्थाच्या बापा अब्रामाचो याजनू आणि तुझ्या याजाका मिल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानो सरपदीदारा बापा तुझो दूत हे बलिदान सरकार तुझ्या मुखार व्हरू म्हूण आमी खालतेपणी मागता तशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची पवित्र कूड आनी रागात हांव सेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि ध्यानांनी बरो सर्वेस्परा
मेल्ल्या भावा भयणीची काकुळट कर. बाबा तांची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांक आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. आनी आम्हा समेस्तांक आनी आम्हा पत्क्यांक तुजे अगणित काकुळटीचे विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पत्कां भोगोसूं आनी जुआंव, स्टेफन, मातियस, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरपेत, अगाथा, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनास्ताजिया आनी तुज्या धर्मध्वज आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जोम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू संवसाराक बऱ्यो वस्तू जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रज्ञाच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ बाप, ह्या बापाची वळख आमकां जेजून दिल्या आनी एक बडादीक मागणें बापाक उलो मारच्याक शिकयलां. ते मागणें आमी आतां गायन करून बापाक सांगाता उलो मारया. सर्वेस्परा सर्वायतन ती आमकां निभान दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शरत व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पत्कांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. शांती खातीर आमी मागया. आतां आमी एकामेकाक शांती वांटूंक येता आसतना ही शांती आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या देशांत आनी सगळ्या संवसाराक सम्याची शांती फावो जावन दी म्हूण मौनपणी मागया. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. मग असो शांतीचो गुर्तू जावन आमी एकामेकाक शांती पाठवया, समाधान पाठवया.
पळय हांगासर आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. हो जेजू मुरयेच्या कुसव्यांत काळजांत वस्ती केल्लो आतां आमच्याय काळजांत वस्ती करूंक येता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपण लाभुल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रागात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून.
तारा मधलो शिमटीने केत्र जावन उदेवन आयला. एक किरण भरवशाचे जो भरवसो आमच्या जिवीत असो, जो भरवसो दुर्बळ्यांक मोग असो, जो भरवसो शांती समाधानीचो, जो भरवसो नीतीचो आणि नैतिकतेचो, जो भरवसो स्वताचो आणि उजवाड असो, जो भरवसो आम्हा सर्वांचे जिवीत नंदन करसो आणि भरवसो मरणातय जैत असो. शर्मा वेळार हांवें दोन सवालां विचारलीं. चिंतना वाचून ठेवचो आमचो सोमी आमचो देव आमचे भितर आसा. आमची चिंतना तो जाणा, थंय आमकां बगसून आमचे भितर तो आयला, आमकां पवित्र करच्याक आयला, आमचे थंय समाधान हाडच्याक आयला, आमच्या मुखांतर आमच्या कुटुंबांत समाधान हाडच्याक आयला, आमचो भरवसो आनी आमचें धैर्य सोडोवच्याक आयला. ताचे आजारपण आमी अनुभव करया. दोन 2000 वर्सां पयले मनशा बाळ जावन गोरवांच्या खावणेर तो जल्मालो आनी आयकताना आमकां ताका आसरो मेळोवंक नातलो गी म्हणलें बगता. पूण आज आमच्या भातकी काळजांत तो आयला, आमच्या अस्कात काळजांत तो आसा. युकारिस्तांव म्हाका ताणें आमचे भितर वस्ती केल्या. देव पत्क्याचो, आमचो देव, आमचो स्वामी, आमचो जेजू पत्क्यांचो वस्कत्याचो मोग करता ताका अंतर ना. प्रार्थुया जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा वडा कुशलखायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सुगंधराच्या आनी जल्माच्या संभ्रमांत आम्ही वांटो घेतलो. यस संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोदतात असले आमचे जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. बसया. मोगाळ बाबा भयणीनो, तोड्यो कोळोवन इतल्योसो खाली देव बरें करूं म्हणच्यो मात्र उरल्यो कोळोवन पुरवां येवच्या आयतारा दिसा आमकडे येता. तुमकां सर्वांक ह्या वर्त्या फेस्ताचे भागी फेस्ताचे जेजूच्या जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयता. बाळूक जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी भरोवन दी, आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान सोडून दी म्हणून मागता. हांगा जमलेल्या खातीर आज फिरजेंत मुर्तोम स्पॉन्सर्स आनी वेगवेगळ्या रितींनी सेवा केल्ल्या खातीर निसर्ग बलिदान भेटना तुमच्या खातीर हांवें मागला. आनी खंडीत म्हाका फवार्थ भरवसो आसा तुमी म्हजे खातीर मागला. आनी ते भाव दिसभर वावर करतना आमकां अनुभव जाता. परत तुमकां सर्वांक जेजूच्या जल्माचे फेस्ताचे उल्हास पाठयता आनी तुमच्या कुटुंबांत ती शांती भरपूर मापान वाडून दी म्हणून मागता. आज फिरजेंत रावन आदार दिल्ल्या श्रीमान जॉर्ज आनी श्रीमती जीन लाविना मुंथर आनी कुटुंब, श्रीमान रोनाल्ड आनी श्रीमती क्लारा मुंथर आनी कुटुंब, श्रीमान क्लाडी आनी श्रीमती अनिता मुंथर आनी कुटुंब, श्रीमान स्टीवन आनी श्रीमती लग्न मुंथर आनी कुटुंब, केक स्पॉन्सर केल्लो श्रीमान अरुण सुवारीस आनी कुटुंब, लाइट्स स्पॉन्सर केला इगर्जेक सोबाय दिवंक लाइट्स स्पॉन्सर केला श्रीमान नवीन रेना मुंथर आनी कुटुंब,
आमचो हांव आभार मानता. मुर्दोन दिवन आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता. तुमच्या त्यागाचेर तुमच्या सेवेचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता. देवान सर्गींचो वैभव सोन्नू सकल आयलो आनी तो वर्तो जालो. मस्त रितीने सगळ्या वर्सभर त्याग करतेत असतात. हे जावन आसा भावार्थ, हे जावन आसा आमचो बरोवचो, हे जावन आसा आमच्या फिरगस कुटुंब वायचें तें बरेंपण. त्या सर्व तुमच्या त्यागाचेर स्वामी सदांच दयाळ जावं दी आनी तुमकां कृपेच्या आशिर्वादाने बरो दी म्हणून दिसपडटे म्हज्या मागणे वेळार. आनी तशेंच आज देव बरें करूं म्हणटा आसतना ही मागणी सुम्या समोर दवरता. आज सकाळी इगर्ज नितळ केल्ल्या गुरकार प्रतिनिधी आनी आयलेल्या सर्वांचो हांव उपकार बावरता. भोव सोबीत रंगीन थाळ्यान गायन करून मागोवंक कुमो केल्ल्या कायार पंगडाक मुखेलपण घेतला, सदांच मुखेलपण घेता श्रीमती जयश्री मोंतेरो आनी कीबोर्ड खेळूंक कुमो केल्या क्लॅबन मोंतेरो आनी सर्व सगळ्यांक हांव उपकार बावरता आनी तुमच्या त्यागाचेर आशिर्वाद मागता. गर्दनाचो गोटो केला हाचे मुखेलपण डेरीक आनी टीम तांचो उपकार बावरता आसतना कुमो केल्ल्यांची नांवां अशीं आसात. डेरीक, ग्रिशम, स्टॅलन, रॅन्सन, शेल्डन, क्लॅवन, एन्सल, लॉय, शॉनविन, रिशल, रॉस्टन, फ्रांशल, डेस्मंड, एव्हरिस, रिकिल, रेनविल, प्रीतम, जॉयसन, डिप्सन, रितेश, डेस्मंड आणि जस्टन हांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी काडल्या सर्व आवटीचेर सुमेचो आशिर्वाद मागता. तुमी खंडीत सोबीत गर्दानाचो गोटो थंयसर पळयतात. मीस जावन भायर वता आसतना एक गडी भर थंयसर वसा बिस्ट घाला आनी हे आमच्या भुरग्यांनी केल्लो त्याग तांच्या वावटीचो फळ तांकां शाबासकी पाटया आनी तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरा. आमचे आल्तार फुलांनी सोबयला. आमच्या फलोटाईन कवेन तांच्या सिस्टरांनी तांकां तांचो आभार मानता. आमकां वेगवेगळ्या रितीने कुमो करतात आमची डॉमिनिकन सिस्टर, तांचोय हांव आभार मानता. हे फावटी आमचे संगी सेवा करच्याक दिसून येता आमचो ब्रदर रिक्सन. मस्त वावरांत ताणें तसो मोठो सहकार दिला. लॉकडावन आसलें ताका सेमिनारीक वचूंक जावंक ना, ऑनलायन क्लास. पूण क्लास जाल्ल्या उपरांत इवन एग्जाम जाल्ल्या उपरांत सयत ताणें हांगासर इगर्जेंत ताची सेवा भेटयल्या. असो ह्या सभेचो आमी हरियेंतल्यांनी फायदो जोडला. तुमच्या लागीं विनंती आमी ताच्या खातीर मागया. ह्या फिरगस कुटुंबांत एक याजाक जावन ताणें पडचडच्याक आनी तशेंच ताचे फाटलो जो करून आमच्या तरणाट्यांनी मुखार येवच्याक सांगत आस. याजाक जावचें तें सकड ताचें बेसांव आमी सदांच ताचे खातीर मागूं, आमच्या ब्रदरा खातीर ताचे कडेन मागोवंक जाय. देखून आमी ताका आमच्या तिरसाच्या वेळार आनी आमच्या हेर मागण्या वेळार सुम्याक समर्पण दिवया आनी चड कृपेचे आशिर्वाद ताका लागून दी. एक बरो उर्बेस्त याजाक आमच्या फिरगस कुटुंबांत हांव देवाची सेवा करच्याक फावो जावंक दी म्हणून आमी मागया. आमचो बोटलेर आसा फ्रांसीस, जायतो वावर सेवा दिता, ताचो हांव उडास करता आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आतां मिसा उपरांत केक आनी माल्ट वांटतात आमचे तरणाटे. त्या तरणाट्यांचोय हांव उपकार बावरतां. आमकां हांगासर CC लायव्ह स्ट्रीम घालूंक आदार दिल्ल्या आमच्या भावाक आनी तशेंच ताका संगात दिला डेरीक आनी जॉयसन, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्सी जैत पत्र आयला आनी थोड्या वेळार आमी ताची उक्तावण करतलो. आनी तशेंच महिमा पत्री आयला. ही दोनी पत्रां थंयसर इगर्जेच्या पार्लरांत आसात.
गुरकारांनी ती व्हरची आनी व्हरून कुटुंबाच्या हर एका कुटुंबाक पाबीत करची. हांवें गेल्या त्या आयतारा सांगलें आमचो फिरगस कुटुंबाचो सांदो श्रीमती जीन लाबिना मोंतेरो चुनावांत जिखल्या आनी तिका आमी आज गौरवान मान करता म्हणून सन्मान करता. हे फक्त आमचे बाग न्ही केवळ तिची एकल्याची जीख ही आमचे हर एकल्याचे बाग आमचो एक ताळो कोणाय कडेन वचोंक जायना जाल्यार आमकां कातोलिकांक खंडीत तिचे कडेन वचयत म्हणल्यार तें धैर्य सट्टां कडेन आसा. तर तिचे मिसांव सुरू जाला. तिच्या मिसावा खातीर मागच्याक तुमकां हांव आपोवणी दिता. ती ल्हानशी जबाबदारी न्ही व्हडली जबाबदारी आनी मस्त तिरस्कार आयकोंक मेळचें बरें करून घेतना अडखळी आनी दूख मेळचें हें खंडीत आसा. पूण तें फूड करीचे जाल्यार भवार्थ गरज आसा. आमचो एकल्याचो साकार गरज आसा. आमी वळखून नातल्या लागीं आमचो हात मेळोवन उलोवचें सारकें न्ही. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा A known enemy is better than a unknown friend. वळख नातल्या इश्टाच्याकी वळख आसलो दुस्मान बरो. कित्याक म्हण आमकां इतलीच दुस्मान कितें करता म्हणल्यार कळीत जाता. वळख नातलो फ्रेंड केदाळा फाटल्यान आमकां घात करीत म्हणल्यार कळीत ना. देखून आमच्या कोणीय आमच्या समुदायाच्या विशयांत उलयत आसतना आमी दुसऱ्यांक सांगता हात मेळोवंक येचें सारकें न्ही. आमच्या मुखेल्या विशयान जावं दी आमकां कळिता आमचे मुखेली कशें म्हणून. देखून तांकां पाठिंबो दिवचें धैर्य दिवचें आमचें काम. पूण बाकीचें तितलें उत्तीम म्हणल्यार आमकां कळीत ना. हें समजोवच्याक जाणा जावच्याक आनी हें सगळ्यांनी उलोवन वेचाक न्ही. हें आमी मतीन दवरून जिरोवच्याक तुमकां सर्वांक हांव गुंडायेन चिंतच्याक आपोवणें दितां. आतां आमच्या आद्य उपाध्यक्ष श्रीमती जीन लाविना मोंतेरोन हांगासर मुखार येवचें. तिका आमी सन्मान करतलो. ताच्या पयलें आमी उबी रावया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवया. तकले बागान आशिर्वाद घेवया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तसो बाप अगुणाचो काळोख पयस करून आनी शगुणाच्या उजवाडान आमी तुमची काळजां भरून. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत कोबार गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक फाटयलें. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरून आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं. आनी सर्पध्वेगार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद करून तुमचे सगळे सदां रावूं. वसोड्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयकत बसया. टिचरीक जोरान ताळयो दिवया. टिचरीन सांगलें तिच्या कुटुंबाचो आदार आसलो म्हणून खंडीत आमी शाबासकी पाठोवंक जाय. श्रीमान जॉर्ज मोंतेरो, लिझीबाई आनी तांच्या कुटुंबाक जोरान ताळयो दिवचे तांकां. मस्त खंडीत भोगना टिचरी कडेन आसात आनी ही चिंतनाय आसात. कार्यक्रम मस्त करीचे, योजन सफळ करीचे आनी तिणें येदोळसो आदार मागला. आमी मागया आमचो साकार दिवया आनी खंडीत तिच्या फाटल्यान थोडे म्हणी मुखेली फरात ती येजय. मस्त पटी खंयचे धर्म पळोवचे म्हणजे गरज ना. आमी वावर केल्ल्यांत मनीस आमचे लागीं येता. देखून एकली प्रेरकी आमचे सांगात आसा आनी तिच्या प्रेरणा मुखार हेच्या खंडीत वाट मेळटा म्हणल्यार ते पथ्यनी म्हजे कडेन आसा. आतां आमी मर्सी जैत पत्राचे
उक्तावन करतलो उक्तावन म्हळ्यार ह्या अंक्या मात्र ते करतलो आनी ताच्या उपरांत तांतून कॉम्पिटिशन चलयल्ल्याचे प्रायज वांटतलो. देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तां. मर्सिमायचे जैतपद दशमनसो विशेष अंक आतां आमी उक्तावण करतले. हांव विनंती करता विगार बापा लागीं हो अंक उक्तावण करच्याक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी टिचर जीन लविना मंतेरो तुमी सांगादीचे म्हण विनंती करता. सांगात दिल्ल्या उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष आनी चिनला विनामंतेर तुमकां देव बरें करूं. ह्या अंक्यार बायबल क्विज आसा जापी बरोवन जानेवारीच्या 15 तारखे भितर बिगर बापा लागीं पावीत करचें. जैत पत्राच्या दशमांचो संदर्भी फिरगसकारां मांडून हाडिल्ल्या स्पर्धांक जिखलेल्या भोवमान वितरण करतले. हांव विनंती करता विगार बापा लागीं हें वितरण करच्याक. लेखन स्पर्धो 30 वर्सां सकयलो विभाग. पयलें ग्रिफीथ जेनिफर मंतेरो मर्सिवाडो. दुसरें रीमा डिसोजा सांत आंतोनवाडो. 30 वर्सां वयल्या विभागांत पयलें आशा मंतेरो वेलंकनी वाडो. दुसरें ब्रदर रिक्सान मंतेरो मर्सिवाडो. देव बरें करूं फादर. हांव विनंती करता विल्पी डिसोजा लागीं भोवमान वितरण करच्याक. कवन स्पर्धो पयलें जेसिंता डिसोजा मिनीन जेजुवाडो. दुसरें ग्रिफीथ जेनिफर मंतेरो मर्सिवाडो. देव बरी करूं श्रीमान विल्पी डिसोजा भोवमान वितरण केल्याक. हांव विनंती करता श्रीमती वेरोनिका डिसोजा लागीं मुखेल भोवमान वितरण करच्याक. कलर ड्रॉइंग स्पर्धो पयलें शालोन मंतेरो मिनीन जेजुवाडो. दुसरें क्लिंटन मंतेरो मर्सिवाडो आनी आदित रोड्रिगस नित्यादारवाडो. तिसरें शर्विन सियोन मंतेरो वेलंकनी वाडो आनी आलिना सिजो सांबोस्त्या वाडो. देव बरें करून श्रीमती वेरोनिका डिसोजा भोवमान वितरण केल्याक. हांव विनंती करता श्रीमती चिनला विनामंतेरो लागीं मुखेल भोवमान वितरण करच्याक. बाल तस्वीर स्पर्धो पयलें इवाना वेगस सांतेरेस वाडो. दुसरें त्या गाबलांक वांटून वता लियाना प्रिन्सी डिसोजा मर्सिवाडो. रेहल डिसोजा सामिंगेल वाडो. रिया सोनाली डिसोजा सांतेरेस वाडो. देखून बाळांगणांतर घरच्या संध्यानी मुखारवेन भोवमान स्वीकार करचे विनंती करता. तिसरें इवा रोज थॉमस सांबोस्त्या वाडो आनी वेल्विन डिसोजा वेलंकनी वाडो.
भोवमान वितरण केल्या श्रीमती चिनला विनामंतेरो तुमकां देव बरें करूं. तशेंच स्पर्धेंत भाग घेतिल्ल्या सर स्पर्धिकांक देव बरें करूं. भोवमान आपणायलेल्यांक उल्हास पटयता. देव बरें करूं. Bayraw, sa gatin, tiyatang bayraw, ito.